नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. खबरापत्र सुरू करचे पयलीं समेस्तांक दिवाळीच्यो हुनहुनीत परबी. आज अश्विन अमास. आयच्या दिसा प्रदोष काळात श्री लक्ष्मीचे पूजन करतात. तशेंच कुबेराची लेगीत पूजा करतात. कुबेराक संपत्तीचो रक्षक अशें मानतात. समुद्र मंथनांतल्यान लक्ष्मी अवतरीण जाल्या म्हूण आयच्या दिसा लक्ष्मीची पूजा करून आपल्या जिवितांत कायम लक्ष्मी प्रसन्न उरची हे खातीर प्रार्थना करतात. देशभरात आयच्यान दिवाळी परब सुरू जाल्या. लक्ष्मीपूजन आणि संवत 2080 ह्या निमतान शेअर बाजारांनी आज सांजे दर वर्सा प्रमाण खासा मुहूर्ताचेर वेव्हार जातले. सांजे 6 ते 6:08 ह्या काळात शेअर बाजार उक्ते जातले आणि 6:15 ते 7 मजगती मुहूर्ताचेर वेव्हार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाळी निमतान हिमाचल प्रदेशातल्या लेपच्या वाठारांत लष्करी छावणेंत भारतीय सैन्यातल्या जवानां वांगडा दिवाळी मनयतात. भारतीय लष्कराचे जवान लेगीत देश संरक्षणाचे कर्तव्य बजयतना दिवाळी परबेचो आनंद घेता. जम्मू काश्मीरातल्या कुपवाडा हांगा भारतीय जवानांनी पूजा करून परब मनयली. दिवाळी निमतान अस्तंत बंगालातल्या भारत बांगलादेश शिमेर शीम सुरक्षा दळाच्या जवानांनी बांगलादेशाच्या सैनिकांक मिठाई दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर वर्सा प्रमाण लेपच्या हांगा वचून दिवाळीची परब जवानां वांगडा मनयली. जवानांचो त्याग देशाक सुरक्षीत दवरता अशा उतरांनी प्रधानमंत्र्यांनी जवानांक परबी भेटयल्या. मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो. 30-35 साल हो गए. जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था. मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था. और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है. आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है. आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है. ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है. भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े. स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली असो संदेश दीत देशभरात आयच्यान दिवाळीची परब व्हडा उमेदीन मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक दिवाळी निमतान परबी भेटयल्या. दिवाळी हो आनंदाचो सण आणि काळखाचेर उजवाडाचो, वायटाचेर बऱ्याचो आणि अन्यायाचेर न्यायाचो जैत म्हणून मनयतात अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां. दिव्यांची परब सुरक्षीतपणान मनोवची आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करून राष्ट्र उबारणेचो सोपूत घेवचें आवाहन तांणी केलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या संदेशांत दिवाळेच्या परबेन लोकांच्या जिवितांत नवी उमेद आणि सद्गुणांची भावना जागृत जाता अशें म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या संदेशांत देशवासियांच्या जिवितांत ही परब आनंद, समृद्धी आणि उत्तम भलायकी घेवन येवं अशें म्हळां. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी समेस्त गोंयकारांक दिवाळेची परबी भेटयल्या.
दिवाळी हो सण आमच्या देशाचो एक महत्वाचो उत्सव आसा, जातूंत जात पात धर्म हांचो विचार करिनासतना लोक उमेदीन आनी आनंदान साजरो करतात. समाजातल्या वायट गजाली ना नपैत करून राज्यातलो आनी देशातलो भौशीक सलोख आनी एकचार तिगोवन दवरपाक सगळ्यांनी यत्न करूया अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांतल्यान म्हळांगलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेगीत दिवाळीची परबी भेटयल्या. दिवाळेचो उजवाड एकचाराचे भावनेन एकामेकाचे मन आनी काळजांत उजवाड घालतलो अशें तांणी म्हळां. राज्यांत वोकल फॉर लोकल हाका महत्व दिवया अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी आज फांतोडेर नरकासुराक लासून दिवाळीचे परबेक सुरवात जाली. नरक चतुर्दशीच्या दिसा नरकासूर दहन करपाची प्रथा गोंयांत आसा. सादारण 1 फुटा सावन 70 फूट उंच मेरेन नरकासुराची प्रतिमा तयार करतात आनी त्या प्रतिमेक आज फांतोडेर लासयतात. ह्या वेळार फोग मारून लोकांनी आनंद उक्तायलो. काल सांजे नरकासूर पळोवपा खातीर थळाव्या लोकां वांगडाच देशी आनी विदेशी पर्यटकांनी लेगीत व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली. नदर मारुया ह्या नरकासूर प्रतिमांच्या प्रदर्शनाचेर आनी दहनाचेर. आसा आनी फाटल्यान तुमकां दिसता आसतलें की नरकासूर प्रतिमा दहन तर गोंयांत आसा नरकासूर दहन करूनच दिवाळी साजरी करता. सबंद गोवाभर ही केल्ली वयता आनी सबंद तुमकां जर भारतांत ही प्रथा तुमकां दिसची ना त्या खातीर एक नाविन्य जावन आसा आनी भायरचे खुबशे सायडीच्या राज्यांतले लोक येवन ही दिवाळी हांगा मनयतात. सगळ्यांक गोंयकारांक एकाच्या घरा वचून दुसऱ्याच्या घरा वचून दिवचल आनी सांखळे वाठारांत लेगीत दिवाळीची परब व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात. वेगवेगळ्या सुवातींचेर नरकासूर आनी आकाशकंदिलांच्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. काळखाचेर उजवाडाचे जैत ह्या नदरेन दिवाळे कडेन लोक पळयतात. सांखळे दिवचले वाठारांत नरकासुराचे वेगवेगळ्या स्वरुपाच्यो प्रतिमा तयार केल्ल्यो. ताका पळोवपाक लेगीत लोकांनी व्हडा प्रमाणांत गर्दी केल्ली. आमचो जो नरकासूर आसा तो एक 40 to 35 फीट अरावंड आसा आमचो. सो ह्योच नरकासूर आमकां करपा खातीर आमचे हे जे भुरगे आहा ते रात दीस मेहनत करता आमी. जाले 1 म्हयनो जालो की आमी रात दीस मेहनत करता. मदीं पावसान मातसो वाज हाडलो, कितें मातशी हें केलें, भिजलो आनी कितें, पूण आमी ती जीत सोडूंक ना. आमी तीच हें धरलें, परंपरा ती फुडें व्हरपाक जाय अशें धरलें आनी जीत फुडें व्हरोन आमी तो नरकासूर आयज उबो केल्लो आसा. आमकां खुबश्या जाणांनी अशी हेल्प केल्ली आसा आनी स्पेशल थँक्स हांव म्हणटा ह्या सगळ्या भुरग्यांक की तेंच्यांनी सगळे जे कामार वयता थंयसून सुद्दां येवन टायम दिवन हो आयज नरकासूर तुमी पळोवंक शकता. महाराष्ट्र सरकाराच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने दितात त्या वेगवेगळ्या पुरस्कारांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हांणी आज केली. 2023 ह्या वर्साचो गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार नामनेचे गायक सुरेश वाडकर हांकां जाहीर जाला. भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन गौरव पुरस्कार 2022 वर्सा खातीर पंडित उल्हास कशाळकर आनी 2023 वर्सा खातीर पंडित शशिकांत मुळे हांच्या नावाची घोषणा जाल्या. नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार 2022 खातीर नयना आपटे जाल्यार 2023 खातीर मकरंद कुंडले हांच्या नावाची घोषणा जाल्या. ह्या पुरस्काराची रक्कम पयलीं 5 लाख रुपया आशिल्ली ती आतां 10 लाख रुपया केल्या. राज्य पुरस्कारा खातीर आशिल्ली 1 लाख रुपयाची रक्कम 3 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या अशी माहिती मंत्री मुनगंटीवार हांणी दिली. थायलंडातल्या बँकॉक हांगा जाल्ल्या एशिया खंड पात्रता सर्तींत भारतीय तिरंदाज धीरज बोम्मा देवरा हाणें रुप्या पदक मेळयलां. ह्या जैताक लागून पॅरीस ऑलिंपिक सर्ती खातीर धीरजान आपली सुवात निश्चित केल्या. आयसीसी संवसारीक दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीक बेंगळुरांत भारत आनी नेदरलँड हांचे मदीं आज खेळ सुरू आसा. भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. निमणी खबर हातान आयिल्ली तेन्ना भारतीय पंगडान 25 षटकांत 2 गडे वगडावन 180 धांवड्यो केल्ल्यो. मजगतीं काल पुण्यांत जाल्ल्या सामन्यांत ऑस्ट्रेलिया पंगडान 8 गडे राखून बांगलादेशाचो पराभव केलो. कोलकात्यांत जाल्ल्या दुसऱ्या सामन्यांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तानाचेर 93 धांवड्यांचें जैत मेळयलें. ह्या सर्तीची उपांत्य फेरी आतां निश्चित जाल्या.
येता त्या बुधवारा मुंबईत वानखेडे मैदानाचेर भारत आनी न्यूझीलंड जाल्यार कोलकातान ईडन गार्डन मैदानाचेर बिरेस्तारा ऑस्ट्रेलिया आनी दक्षिण आफ्रिका ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.